आदल्या तेंपार बोमाय जायते आमकां पिशे भोवलेले दिसो फातर सोडून ते मारताले कोणूय म्हणत तर तांकां पिसो उबो रावन तांकां तूं पयशी जाल्यार ते व्हडल्यान उबो मारून आसो आतांच्या पिशा लागीं उलय जाल्यार सलमोना पिसो मुंचो पळयतो कसो त्या पिशान बरें करूंक आसा पिशाचें पागलखाना ते पिशे कशे जाले ते फकत एकलो देव जाणा आदले पिशे उलयताले कांयचे कांय पिशापणा आतांच्या पिशा लागीं उलय जाल्यार उलयता व्हडली शाणेपणा एक दीस पंडित नेहरू चाचा पिशांक पळोवंक पागलखान्यान गेलोलो त्या पिशांचो थंय सभ्योस पळोवन तो चड स्थितीत जालोलो व्हडल्या दोतोरान ताका एका पिशाक दाखोवन व्हेलोलो त्या पिशान वेलकम म्हणून नेहरूक बरो येवकार दिलोलो त्या पिशान नेहरूक विचार केलो सांग खंयचो गांव तुजो सांगलें हांव प्रायम मिनिस्टर नेहरू हो भारत देश म्हजो पिसो पळया समजता अशें नेहरूचो पिड्यार जाला म्हूण बेजो आपल्याक नेहरू म्हणून समजता असल्या पिशाक लाया तुजो पिसो म्हणटा चिंतून पळयलें हांवें तुजे पिशे मंत्री जावपाचें तूं चिंताय पळय तें कितें मंत्री जावपाचें कामूय खावपाचें आतां तूं बरो जाव पासून त्या पागलखान्यान रावपाचें तुजें फकत हांगासर काम ह्या पिशांक लॅक्चर दिवपाचें पिसो समजलो मंत्री जावपाचें पिशे लागला म्हूण ताका नेहरूक सांगता पागलखान्यान राव बरो जातलो बी हें नाका कांय नेजो आजून पासून तूं पंडित नेहरू म्हूण समजताय तर तुका हांवूय तुजे भाशेन आदी महात्मा गांधी म्हूण समजतालो म्हाका Like and subscribe now.